गोंयांत पयलेच फावट आगळो वेगळो प्रोग्राम दवरला. किशोरीताई आमोणकार संगीत महोत्सव. लोकांक ताई बद्दल चड कळचें आनी तांचे जिविता विशीं म्हायती दिवपाक ताईंचे फटे प्रदर्शने दवरला म्हण कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्री गोविंद गावडे उलयला. पणजेच्यान आरडीएक्स गोवा खातीर विलियम रॉड्रिगीस. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतात त्याचबरोबर बाकीचे इन्स्ट्रुमेंट जे आसात तातूंत सगळे दिग्गज असे कलाकार ज्यांनी ताईचे डिसिपल्स आसात तांकां आमी मॅक्झिमम प्रिफरन्स दिल्ले आसा. पयलोच असो हो आनी आगळो वेगळो असो एक महोत्सव आमी आयोजन करपाचें ठरलेलें आसा. ह्या महोत्सवाक ताईचे जे सगळे फोटोज जे आसात ते फोटोचे एक प्रदर्शन जातले आणि तिचो सुपुत्र श्री विभा सामोणकर हाणें एक नवे संकल्पना हाडिल्ली आसा. ती ह्या सगळ्या त्या दिसा सकाळपासून सुरू जातली. हेजे उद्घाटन बरोबर 5:30 वरांचेर जातलें. 5 वरांचेर जातलें आणि ताजे पयले दीस ताजे पयलू सकाळच्या सत्रांत कर्टन रेजर आणि रेअरली हर्ड किशोरी आमोणकर हाचो एक कार्यक्रम आसतलो आणि तो डॉक्टर अरुण द्रविड हो सिनियर मोस्ट डिसिपल ताईचो आशिल्लो. ताणेन एक डॉक्युमेंटरी केल्ली आसा ताजेर आसतलो. किशोरीताई आमोणकराचेर एक डॉक्युमेंटरी दिल्ली दूरदर्शन हाणीन केल्ली आशिल्ली आणि ती उद्घाटनाच्या आधी आमी डॉक्युमेंटरी समस्त गोंयकारां दवरतले. ताईचें जीवन, ताईन सुरवात कशी केली ती शेवटपर्यंत ताजी थोडी इंटरव्यू आसा. त्या सगळ्या गोष्टीची ताई संदर्भात माहिती आणि ह्या खरेंच म्हळ्यार ह्या गोंयकारां संदर्भात माहिती हो एक डॉक्युमेंटरी आसतली. जवळजवळ 1 वर अर्द वर 35 मिनटाची ही डॉक्युमेंटरी आसतली. ती डॉक्युमेंटरी सगळ्यांनी पळोवची जेणे करून ताईचो प्रवास जो आसा तो सगळ्यांक मेळटलो आणि ताजे कडल्यानूच आमचे खास करून माणकुली भुरग्यां शिकतात तांकांय एक शिकपाक मेळटले कशे तरेन ताणें हार्डवर्क करून इतले वयर मुखार पाविल्ले आसा. जी ताई बरोबर एक सावळे सारखी वयाच्या 9 वर्सांपासून तो ताईचो शेवटचो श्वास जो आशिल्लो तोपर्यंत तेजे बरोबर रावली ती म्हळ्यार 30 वर्सां. ती म्हळ्यार श्रीमती मीना वायकर. कारण खंयचो मनीस मुखार वचपा खातीर तेजे भोवते सगळे काही गोष्टी करपा खातीर ह्या बायल मनशेचो खुबसो हातभार आसा. सो आमी ताका एक बारीकसो तिजो एक सन्मान आमी करपाचो ठरयल्लो आसा. सुरवातीकूच ज्या दिसा उद्घाटन जातलें त्या दिसा एक सत्र गोंयकारां खातीरूच दवरला. गोवन आर्टिस्ट 4 जाण आसा. गोंयच्या आर्टिस्टांक डावलून पयलेच फावटी हो महोत्सव आमी कशें दवरला. ताईचे जे डिसिपल जे आसात तांकां सगळ्यां खातीर आमी हें केल्लें आसा. कळ्ळें. तर आसतना आनी एक गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक हांव सोदतां. आनी एक गोंयचो आनी कलाकाराक तातूंत भितर आमी ताका संदी दिल्ली आशिल्ली पण ऐन त्या टायमार ताणें तो म्हाका दिसता तो भिलो काय कितें जालें कांय खबर ना. ताणें ती माघार घेतली. आवाज बसलो आनी कितें अशें आसा. मागीर फाल्यां सकाळीं कशें आसा की येदो व्हडलो महोत्सव करता गोंयचे कलाकार थंय मातसो आमकां थोडो सपन आतां ऑन द स्पॉट आमी कोणाक सांगतले आनी तोय ताई कडेनूच बरें तांणी 6 वर्सां सुमार तो शिकिल्लो आशिल्लो पण तांणी ऐन त्या टायमार माघार घेतली म्हणून काही गोश्टी आमी ताका हें घेवपाक पण तो गॅप आमी भरपाक शकले.